पेडणेचो झोनिंग प्लान थळाव्या लोकांक जाय तसो जावंक ना जाल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान शिटकावणी दिल्या। तशेंच गरज पडल्यार आंदोलनूय करतलो अशें जितान म्हणलां। जे गांवांत आहा तेंच्यांनी नवीन घरां बांदल्यात तेंचे सेटलमेंट झोनाक पडोवंक जाय आनी ही जबाबदारी आसतली सगळ्या पंचायतीची आनी म्युनिसिपालिटीची। जाल्यारूच आमी बारीक सामान्य करतली। कित्याक फाल्यां सगळें कितें जातलें, आयज तेणी बांदला मेबी ऑर्चर्ड प्रॉपर्टीज बांदला, फाल्यां कोण तरी तेचेर कंप्लेंट करता। कित्याक पर्सनल ड्रायव्हर गांवांनी आसता, कंप्लेंट करता। तो म्हणटा कंप्लेंट केल्यार डेप्युटी कलेक्टर नाल्यार मामलेदार म्हणटा तूं इल्लिगल बांदला। आतां लिगलायज करपाक यो रायट टायमार। दुसरी गोश्ट लास्ट गेले 8 म्हयने हांव झगडटा इन सेन्स म्हाजो पर्सनल कन्सल्टंट आसा। वायट कित्याक दिसता तें आमकां आयज खूब जाणांनी म्हटलां 45 मिटर्स रोड काडला, खंय काडला, हें काडला, बरें आहा। जेन्ना हांव मांद्रेच्या ऑफिसांतल्यान जेन्ना घरा वयता कुळ्यांतल्यान एसेंब्ली सुद्दां रेज केल्लो तेन्ना नॅरो रोड सारके आनी घरां सारकी ते रस्त्याक येता। आनी जेन्ना तूं भायर सरता तेन्ना रस्त्याचेर भायर सरचें पडटा आनी भुरगीं आसतात खेळटात थंयसर। आनी पयलीं ट्रेनाच्या सकयल सरळ सांगता हांव, जर ह्यो रिजनल प्लॅन जर लोकल बॉडीज आनी स्थानिकांक जर कॉन्फिडन्सान घेवन जर करिना जाल्यार लोकसभाक आनी आमचे कडेन येवचें न्हू, आमी तांकां सपोर्ट करता। आनी हांव जें उलयलां तें फॉर्मा हांव म्हज्या डिसिजनाचेर आनी ह्या आंदोलनाक 100% हांव रस्त्यार देंवतलो।